Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. ओझियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, आपल्या दोळदीरपणांत ती म्हाका सोदतली. येयात, सर्वेस्पराशी परतून वचुया. ताणें आमचे कुडके करून उडोयले, पूण तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां धोरणीर शेवटिली, पूण आमचे घाय तो बांदतलो. एका वा 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवंत करतलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतले. सर्वेस्पराची वळख घेवंक मन लावया. फांत्या परी तो दुबावावीण येतलोच. ताचो निर्णय उजवाडा परी सांगतलो. दडको येता तसो तो येतलो. जमीन भिजयतल्या वसंताच्या पावसावरी तो देंवतलो. एफ्रायमा, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुदा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? सकाळच्या कुपासारको रोखडोच ना जातल्या दोवावरी हो मोग तुजो. ह्या खातीर प्रवाद्या वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारून उडोयली. कित्याक म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. होम नाका, देवाची खरी वळख जाय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. काकलूत जारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडोय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. योद्नांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता, खोंती भरीत काळीज. चिड्डोलल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. सियोनाक उपकार करून मोयपास दाखय सायबा. जेरुजल्या दुर्गां नव्यान बांदून तूं दी. तेन्ना योद्न आनी होम तुका मानवतेले. पाडकुळे हाण तुका वेदीर ओपून दितले. जबाब, म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. उद्गार. आज तुमचीं काळजां धारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. लुका प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताले आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांक जेजून अशी एक वापार सांगली. 2 मनीस, एकलो फारिजेव आनी दुसरो 2 वसूलदार, मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. फारिजेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणें करतालो, देवा, हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागोवणे, अन्यायी, पोरदवारी. ह्या त्या 2 वसूलदाराय सारको हांव न्हय म्हूण तुका आर्गां दितां. हांव सातोळ्याक 2 पावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय 10वो वांटो फारीक करतां. तो 2 वसूलदार आपलो पयस उबो रावन
दोळे पर्यान वयर काडिनासतना ओड्डें बोडोवन अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी, म्हजी काकलूत कोर. हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकलूत कोर. लूक 18:13. नियाळाक आधार. पिरगोजेच्या संस्थांनी मिसळ आसतना एक ओस्तोरी उंचल्या पांवड्यार आसोन ल्हानविकायेन आनी खालतिकायेन आपलो वावर व्हड जबाबदारेन करताली. दुसऱ्यांक आदार सहकार दिवन आपलें नांव गाजयनासतना गुप्त्या सेवा करताली आनी सोमेस्तांक ती ओदीक मानवताली. तरूय आसतना जेन्ना ती सांगाती कुटुंबांत, समुदायांत वो संस्थेंत मागण्यांत वांटो घेताना देवाक आर्गां मोहिमा दिवन अशी उद्गारताली, देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकलूत कोर. तेन्ना सगळीं ओजाप जातालीं. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां अशें मेळटा, दोग मनीस, एक फारिजेव आनी दुसरो दोंड वसूलदार मागणें करतात. फारिजेव आपले खाशेलपणांतल्यान मागणें उबारता जाल्यार दोंड वसूलदार आपलें ओड्डें बोडोवन बोडोवन म्हणटालो, देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकलूत कोर. जेजू आपल्या शिसांक उद्गारता, ह्या दोन वसूलदाराचे मागणें देवाक मानवलें. कित्याक आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, आपुणूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. खऱ्यांनीच देवाच्या मोळ्यांत वावुरतना आमच्या भावां भयणांनी आपलेंच व्हडपण आनी गर्व सोडून देवा मुखार ओसोक्त म्हूण मांडून देवाचेर पातयेवन दुसऱ्यांची मोगान सेवा करूंक वावरुया. काकलुचारा बापा, हांव एक पातकी म्हूण वळखून ल्हानवीक आनी खालतें जिवीत जिवंक म्हाका तुज्या मोगान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.